Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मेन विषय येयलो तो आमचो आरोग्याचो येयलो. त्यांच्या पोल्युशनांसून आमच्या आरोग्याक खूप धोका आसा. खूपशे प्रॉब्लेम जातले हेल्थाचे. मेन म्हणजे अस्थमा प्रॉब्लेम जातलो, रेस्पिरेशन प्रॉब्लेम आसा, लंग्स प्रॉब्लेम जातलो, दुयेंसां वाडटली. हो एक आरोग्याचो विषय. आणि दुसरो म्हणजे तांकां पाणी पुरवठो चड लागतलो, जेका लागून ते बोरवेल्स बीन मारता आणि पयलींच आमच्या नालांक उदक तेंच्यांनी पोल्यूट केल्लें आसा. त्यांचो जो ब्लॅक एश येता आतां आसा ते कंपनीचो, तेच्या पासून सायडीचे ग्रास बीन पिड्यार जाल्ले आसा. आणि त्या भागांत जे आमचे लोक रावतात त्यांचो पारंपारीक बिझनेस म्हणजे तो गायींचो बिझनेस. त्यो गायी तो चारो खावन खावन मरपाक बीन लागल्यो. म्हणून आमी तांकां आदी एकदा विरोध केलो आसा त्याच प्लांटाक. आणि आता आमच्या ह्या लोकांनी तांकां सामको स्ट्रॉंग अपोज केल्लो आसा एक्सपान्शनाक तेंच्या. आमकां तो प्लांट एक्सपान्शन केल्लो हांगा नाका, कसोच नाका. आमचो आसा ते आंबे मेटालीक प्लांटाकूच विरोध आसा. आता त्यांचा कोळसो येता ते आंबे मेटालीक प्लांटाक, त्याच्याकून डबल ट्रिपल कोळसो थंय येतलो आणि कोळशाचे प्रदूषण आमच्या भागात वाडटले. हांगा एक जेमतेम 1-1.5 किलोमिटराच्या भितर आर्किओलॉजिकल पांडवा केव्स आसा हरवळे. पिसुर्ल्या विदीन म्हाका दिसता 100 मिटराच्या रेंजीन पांडवा केव्स आसा. ह्यो आर्किओलॉजिकली केव्स आणि त्यांच्यानी आपल्या रिपोर्टान हे सगळे लिपयल्ले आसा. दुसरे म्हणजे म्हादय अभयारण्य 3 किलोमिटराच्या रेंजीन येता. म्हादय अभयारण्य ते त्यांच्यानी आपल्या सर्वे रिपोर्टान खंय दाखोवच ना.